85 वर्सांचे तुळशीदास हरी नायक फाटल्या 61 वर्सां सावन गणपतीच्यो मुर्त्यो घडयतात। पिरायेन जाणटे आशिल्ले तुळशीदास आजूय त्याच उमेदीन गणपतीच्यो मुर्त्यो साकारताना दिसतात। सुरवातीक 7 मुर्त्यां वयल्यान सुरू जाल्लो तांचो प्रवास आज वर्साक 700 मुर्त्यांचेर पावला। तांची घरची तांकां ह्या कामात उमेदीन मदत करतात। ही चित्रशाळा आमची जी आसा काय ना सर्वांग सुंदर ह्या नावान आता चलता। कित्याक ही पहिली 1965 पासून ही चित्रशाळा म्हणजे आशिल्ली एक जाली लोकांनी व्हेली। लोकांच्या आशीर्वादान आणि लोकांच्या मागणेनुसार हे आता मूर्ती जवळ जवळ 700 सुमार मूर्ती 700 वयर पण कमी नाही। आज कलाकारां मानधन आणि कितें 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 आज दिता इतली मूर्ती फाटल्यान अमके हे मानधन हे घेवन ताजे आमी कितें तरी बरें करून दाखोवपाक जाय। म्हणजे हांव नकळो की हे हांव म्हणजे इतर पावतलो म्हणून, पण म्हाका लोकांनी मुखार व्हेला। 7 मूर्ती वेल्यान आज जवळ जवळ इतले हाजेर पावले मूर्ती हे म्हजे भाग्य। पण ही जबाबदारी आता ह्या वयाचेर सांबाळटलो तर कोण असो एक विचार येता। परमेश्वरान कितें जाल्यार हे केल्लें आसा त्या सर्व म्हाका सॅटिस्फॅक्शन म्हणजे भुरगे आज ह्या फिल्डान काम करतात, मातयेन हात घालपाक फाटी फुडें रावनात। प्रत्येक घरात जर आज एक कलाकार जावचो जर जायत तर गोंयांत प्रत्येक मूर्तीकाराच्या घरान एक कलाकार हे करून त्या भुरग्यान आपल्या मूर्ती लोकांकडे पावन जाता, तांच्या हातींतली मूर्ती घडटा ती पुजना पावता हे केदें व्हडलें भाग्य म्हणून त्या कलाकारांनी समजूपाक जाय। प्रुडंटा खातीर सगुण गावडे।